करपाचें आशिल्लें म्हणून आयकता. हय थिवीन कितें जाल्लें आहा की आमी गोवा फॉर्वर्ड पार्टीचे सर्वे सर्वा जो आमचो विजय सरदेसाय आहा हांचे कडेन आमचे सगळे उलोवप जाल्लें आहा. आमचे कोर टिमी वांगडा सगळी मिटींग जाल्ली आहा थिवीन. आनी थिवीचे जे सगळे सरपंच पंच आहा आमचे थिवी मतदारसंघाचे जे आमचे कार्यकर्ते आहा हे सगळे जे आमी फाटले कांय दिसा पयलीं गोवा फॉर्वर्डाक जे जॉयन जाल्ले तेज्या उपरांत झेडपी इलेक्शन जालें एज अ इंडिपेंडंट कविता कांदोळकर ही झेडपी म्हणून निवडून येयली. हळडणच्या लोकांचो एक आग्रह आहा की किरण कांदोळकरान हळडण्यान रावचें. सो अशी राजकीय परिस्थिती पळोवन आनी आमचे पार्टीची ताकद वाडोवपाक लागून पार्टीचे कांय कॅन्डिडेट वाडोवपाक लागून पार्टीचे कांय उमेदवार वाडोवपाक लागून आनी पार्टीचे आमदार वाडोवपाक लागून सगळ्या थिवीच्या कार्यकर्त्यांनी सरपंचांनी पंचांनी आनी बाकीचे जे कार्यकर्ते एक्स पंच एक्स सरपंच हांच्यांनी एक आमकां आमची जेन्ना बैठक जाली फाटल्या दिसांनी तेन्ना एक असो ठराव घेतलेलो आहा की येणाऱ्या काळान जी कोलवाळी झेडपी आहा कविता किरण कांदोळकर तिका थिवी मतदारसंघाची उमेदवारी दिवप आनी तिका आमी निवडून हाडप अशें म्हणून ठरलेलें आहा. येणाऱ्या काळान जे आमचे थिवीचे उमेदवार आसतले ही कविता कांदोळकर आसतले आनी थिवीच्या इतिहासान पयले फावट महिला निवडून येवपाचो जो रिकॉर्ड आहा हे म्हाका दिसता थिवेचे कार्यकर्ते येणाऱ्या काळान घडोवन हाडटले. कारण हेजे पयलीं महिला कदाचित बसले आसतले पूण थिवीन आयज मेरेन केन्ना महिला निवडून येवंक ना. पूण हे फावटी महिला शक्तीकरण थिवीन जे मतदान आहा हे पुरुषापेक्षा महिलांचे मतदान सुबेस आहा. महिला सगळ्यो वांगडा साथ दितल्यो तेच्याच वांगडा आमचे पुरुष आहात आमचे बाकीचे मेल कार्यकर्ते आहा यूथ आहा हे सगळे हे फावटी गोवा फॉर्वर्डा वांगडा रावतले आमच्या वांगडा रावतले. कारण ह्या भ्रश्ट सरकाराक जर घरात हाडटले जाल्यार म्हाका दिसता लोकांनी थोडी मेहनत घेवची पडटली आनी हे काम करतले कविता कांदोळकर येणाऱ्या काळात थिवी खंयच्या पार्टीचे कॅन्डिडेट आसतले? गोवा फॉर्वर्ड. आणि गोवा फॉरवर्डाचे तुमी उत्तर गोवा जावं आणि कॅन्डिडेट खंयचे ना आमी सध्या पेडण्यान आहा मांद्र्यान आहा जे आमी डिक्लेअर केल्ले ऑलरेडी आमच्या काय आहा बाकीच्या पार्ट्या भशेन बाकीच्या पॉलिटिकल पार्ट्या भशेन आमी कॅन्डिडेटान किंवा खंयच्याच एका मनशाक अंधारान दवरिना. आमी जेन्ना कार्यकर्त्याक भितर घेता किंवा तेका आमी जेन्ना ठरयता कॅन्डिडेट म्हणून आमी स्पश्ट सांगलेले आहा फोंड्या मतदारसंघ मोया सांतांद्रे पेडण्या मांद्र्या आमचे दोनूय आमदार म्हणटा हांगा शिवोले आनी चेश आमचो सालिगांव हे आनी फातोड्डा हे मतदारसंघ ऑलरेडी आमचे कडेन आहा. बाकीच्या मतदारसंघांचेर विचार जाता कदाचित हांव खंयचें नांव घेवन विसरलो आसतलो पूण बाकीचे मतदारसंघ आयज मेरेन कितें आहा लोकांचो एक सेंटिमेंट आहा की सगळे जे भाजपचे विरोधक आहा तांच्यांनी एक जावचे आनी इलेक्शनाक वयचे म्हणून आयज मेरेन आमी एक सादारणशे 10 मतदारसंघांनी मेरेन आमचे कॅन्डिडेट तयार केल्ले आहा. बाकी कडेन आमचे कडेन कॅन्डिडेट आहा पूण आमी दुसरी पार्टी म्हणजे जे एलायन्स पार्टनर येवंक शकतात जाल्यार एलायन्साक लागून आमी ओके आहा. आमी गोंयच्या जनतेच्या सेंटिमेंटाच्या अगेन्स्ट वचना. कारण आमी आयज हांगासर दुसऱ्या पार्टींची हालत पळयल्ली आहा सगळे कडेन निश्चनाबूत जाल्ले आहा पूण मत वचना. म्हाजें हें म्हणूं येता अजून मेरेन ते जाग्यार येयना. कारण गोंयचे जनतेक जाय ते करपाक जाय आपल्याक जाय ते केले पार्टीन जर आपापलो निर्णय घेतलो जाल्यार तशें जावचें ना. अगेन्स्ट बीजेपी हे सगळे युनायटेड जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजीट सुद्दां येवपाक खूब मुश्कील आहा अशें म्हाका दिसता.